दुसरी समूत चॅप्टर 34 मोइसेसाचें मरण. मोआबाच्या मैदान आयलो. मोइसेस नेबो दोंगरा जेरिकेच्या सामकार आसलेल्या पिस्गाचे तेंगशेर चडलो आनी सर्वेस्परान ताका आख्खो देस दाखयलो. गिलियाद तें दान पर्यान आख्खें नाफ्ताली, अस्तोंतेच्या दर्या पर्यान एफ्रायमाचो आनी मानासेचो गांव आनी जुडाचो सगलो गांव, नेजेब आनी जोआर पर्यान खाजूर माडांनी भरयलोल्या जेरिको शाराच्या फालक्याचें मैदान. आनी सर्वेस्परान ताका सांगलें, हो देस अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक दितलो म्हूण हांवें सोपूत घेतलोलो. अशें म्हणून हांव तो तुजे संस्थीक दितलों. तुज्याच दोळ्यांनी तो देस हांवें तुका पळोवंक दिलो, पूण तूं थंय पावचो नाय. थंय मोआबाच्या गांवांत सर्वेस्पराच्या निर्णया प्रमाणें सर्वेस्पराचो सेवक मोइसेस मेलो. मोआबाच्या गांवांत बेट पेयोराच्या सामकार आसलेल्या फालक्यांत ताका पुरलो. पूण आयज पर्यंत ताची समाधी कोणाक मेळूंक ना. मोइसेस मेला तेन्ना ताका 120 वर्सां आसलीं. ताच्या दोळ्यांची नदर उणी जावंक नासली आनी ताचें बोल देंवूंक नासलें. इस्रायेलाच्यो पूत धुवो मोइसेसाक मोआबाच्या मैदानार 30 दीस रोवल्यो. मागीर मोइसेसा खातीर दूख करपाचे दीस सोंपले. नूनाचो पूत जोशुआ जानवायेच्या आत्म्यान भरलोलो, कित्याक मोइसेसान ताचेर आपले हात दवरलोले. सर्वेस्परान मोइसेसाक दिल्लो तो हुकूम पाळून इस्रायेलाच्या पुतां धुवांनी ताचें उतर आयकलें. तेथून थावन इस्रायेलांत मोइसेसा असलो प्रवादी आनीक दिश्टी पडूंक ना. सर्वेस्पर ताचे कडेन मुखामुखी उलयतालो. ताचे उदेशीं इजिप्त देसांत फाराव आनी ताच्या सगल्या सेवकां हुजीर आनी देसा मुखार सर्वेस्परान खुणां आनी अजापां केलीं ते बाबतींत, आनी तशेंच आख्ख्या इस्रायेलाच्या दोळ्यां मुखार पदवेदार बावल्यांन आनी व्हड भें दाखोवन मोइसेसान कर्तुत्वां केलीं ते बाबतींत ताचे असलो दुसरो कोण ना जालो. देवाचें उतर हें.